जे आमची गव्हर्नमेंट आसा खंयचोय भुरगो जर तेका बिझनेस करूंक जाय तर तेका एक प्रोसेसाचे थ्रू वयचो पडटा. तो प्रोसेस आसा गुड्स एंड सर्व्हिस टॅक्स रजिस्ट्रेशन. आता तू समज कोणाकडे एक कंपनी जावं एक इंडस्ट्री जावं तेजेकडे जर तू इंटरफेस जाता, इंटरफेस म्हणजे त्यांचे संपर्काक येता, तो म्हणटा तू बिझनेस तेव्हाच करू शकता जेन्ना तुझ्याकडे जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन असता. करेक्ट? तुका रजिस्टर करचे पडले पर मंथ जीएसटी रजिस्टर तू जे फायलिंग करतलो तेजो कॉस्ट आसा 1000. 12 महिन्याचे 12,000 लागू झाले. मागीर 3 महिन्याचे परत फायल करचे पडटा तेंका दाखोवपाक. इतले जावंक ना तेंचे, तर तेजे परत 3 महिन्याचे लागू झाले. तेजे उपरांत वर्षाचे जे इन्कम टॅक्स रिटर्न फायल करतलो तो भुरगो करचेच पडले न्हू. ते सीए कडे वचून तुमकां परत एक्स्ट्रा पैसे कितले जाले टोटल 25,000 रुपया तो भुरगो खंयसून हाडटलो. गोंयचो जो ओव्हरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा तो 9%च्या वयर आशिल्लो, पूण स्पेसिफिकली अप टू 29 इयर्स ऑफ एज जे यूथ आसा तांची संख्या खूबच चड आशिल्ली, मोर दॅन 20% आशिल्ली. आनी तेन्ना गोवा गव्हर्नमेंट एक एक्सक्यूज दिल्लो की ना खरें इतली अनएम्प्लॉयमेंट ना. जे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्टर जाल्यार ते फक्त गव्हर्नमेंट जॉब सोदपाक रजिस्टर जाल्या अँड दॅट दे आर प्रायव्हेटली एम्प्लॉयड एल्सवेअर. अशें तांणी एक एक्सक्यूज दिल्ली, एक्सप्लेनेशन दिल्लें, जाच्या खातीर ते म्हणटात गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाय आसा म्हणून. ह्या वर्सा जर पळयल्यार स्टोरी इज मोस्टली द सेम. आय अज्युम इफ दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत लास्ट इयर, एका वर्सान तांणी जी पावलां घेवंक जाय आशिल्ली ती घेतली आसतली. आणि दोज हू आर एम्प्लॉयड इन प्रायव्हेट जॉब्स अँड आर रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली फॉर गव्हर्नमेंट जॉब्स हांची संख्या कमी केल्या आसतलीच तांणी, सिन्स दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन गिवन लास्ट इयर. पूण ह्या वर्सा सुद्धा पळयल्यार सिच्युएशन हॅज नॉट इम्प्रूव्ड एट ऑल. सांगले जशें बाब तुमकां आमचे व्हायस प्रेसिडेंट आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायकान सांगले जी परिस्थिती आज गोंयान अनएम्प्लॉयमेंटाची आसा. सरकाराक चड पडल्यार रील कोण करता ताचे, सरकाराक चड पडला व्हिडिओ कोण करता ताचे, आनी ताका जबाबदार तांकां विरोधक म्हणून. एक गोष्ट सांगन दिसता आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांक, आमी बेकार ना ते व्हिडिओ करपाक. आमचे कडेन भरपूर कामां आसा, तुमच्यो चुको 100 आसा ज्यो दाखोवपाक आमी शकता. आमकां व्हिडिओ करपाची गरज ना. तेन्ना तुमच्या सरकारांतूच जर कोण आसा जाल्यार ताका पयलीं सोदून काडा. तुमचे आयटी सेल, तुमचे सायबर क्रायम सेल हांकां विचार करूंक जाया की आयपी एड्रेस कितें काय म्हणून हे व्हिडिओ काडटा तांचे. जेन्ना चीफ मिनिस्टर व्हिडिओ काडटा स्वताचो एक्सप्लेनेशन दिवपाक, तेन्नाच सरकार खंयच्या लेवलाक पावला हें दिसून येता. सरकार इज नॉट एन एनजीओ. सरकार कंप्रायझीस ऑफ कॅबिनेट मिनिस्टर्स अँड दॅन रुलिंग एमएलए आसा पळय ते. आज अनएम्प्लॉयमेंट जेन्ना रेट 8.7% होता, दिस इज जस्ट द फिगर विच इज कम आउट नॅशनली, तेन्ना दॅट फिगर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर दॅन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. दिल्लीचो फिगर आसा 2.1%. ताका जर कम्पेर करत जाल्यार 4 टायम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंटाचो फिगर आसा. तेन्ना सरकार एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयना, सरकार एम्प्लॉयमेंट नवो कसो जनरेट करचो हाजेर उलयना, सरकार नवे इंडस्ट्री कश्यो हाडच्यो हाजेर उलयना. आनी सरकार फक्त उलयता की तांकां मलायन कोण करता काय म्हणून. दिस इज द स्टेट ऑफ दीस गव्हर्नमेंट. दिस इज द फेट ऑफ द यूथ ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. बदल जाय, बदल हाडचो पडटलो, नवे इंडस्ट्रीज हाडच्यो पडटल्यो, आनी ते करता जाल्यार करप्शन सरकारान बंद करचें पडटलें. जॉब्स विकता हें सगळ्यांक खबर आसा. चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा की भुरगे आयचे जीपीएससी एक्झाम आन्सर करना, कित्याक करतले? तांच्या आवय बापाय कडेन जर जॉब विकत घेवपाक पयशे आसा जाल्यारच ते जीपीएससी एक्झाम आन्सर करतले, जाल्यारच ते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आन्सर करतले. आज प्रत्येक गव्हर्नमेंट पोस्टाचो रेट ठरिल्लो आसा. कमीत कमी 10 लाख ते जर पीएसआय किंवा त्या लेवलाचे जे पोस्ट आसा तांकां 30-35 लाख खंयच्यान हाडटले. आनी 4-4, 5-5 वर्सां काम फुकट कित्याक करतले भुरगे हो मोठो प्रश्न आसा. आमकां कित्याक पडल्यार हांचे व्हिडिओ काडपाची गजाल. आमकां पळय एक गजाल तुका सांगता. दिसाक आमकां ऑपोजिशन म्हणून 100 गोश्टी येता सरकाराच्यो. खंयच कांय रिसर्च करपाची गरज ना. सगळ्या सरकारा कडल्यान येता. एक्काय मंत्र्याच्या दुसऱ्या मंत्र्या कडेन पटना.
एका एमएलएचे दुसऱ्या एमएलए कडेन पटना. सगळे धुसमुसता कारण जे करप्शन चल्लां तातूंत तांकां थोड्यांक वांटो मेळना म्हणून प्रॉब्लेम आसा. थोड्यांक इतलो वांटो मेळटा की दुसऱ्यांचे कॅर काडना. आनी आमकां काय करपाची गरज ना. सरकाराचेच जर कॉल रेकॉर्ड चेक केले, सीडीआर बिडीआर सीएमान हाडचे आनी चेक करचे प्रत्येक मंत्र्याचे एमएलएचे, कळटले ताका कोण कितें खंय धाडटात ते. ही परिस्थिती आसा. सो सरकार इटसेल्फ इज डुईंग दीस. आज तांकां एम्बेरसमेंट जाला आनी तो एम्बेरसमेंट कशे तरेन लिपयतले आनी पुसतले. कंट्रोल इज बाय सेंटर ऑन दीस गव्हर्मेंट. सो हांगा कितें चल्लां ते प्रॉब्ली तांकां खबर आसचें ना. आनी आमी जर खरेंच तर हें जें चल्लां तें जर तांकां धाडत जाल्यार ह्या सगळ्या कॅबिनेटाक घरा बसचें पडटलें. ही परिस्थिती आसा. एज ऑपोजिशन वी आर डुईंग आवर जॉब ऑफ गिव्हिंग आउट फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन. फॅक्ट्साच्या बेसिसाचेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन किंवा बाकीचे जे रस्त्याचेर येवन जे आमी करपाचे ते करतले. आमकां व्हिडिओ काडपाची गरज ना आनी व्हिडिओ काडपाक टायमय ना.